आज कुंभारजुवा मतदारसंघातील ओल्ड गोवा, जो ओल्ड गोवा गेली कित्येक वर्षां व्हडल्याच्या टुरिस्ट मॅपाचेर आसा आणि खूप टुरिस्ट त्या भागाक भेट दितात. सेंट झेवियरची चर्च आसा, ताजें एक्सपोजिशन येणाऱ्या ह्या म्हयन्यासून सुरू जातलें आणि अशा भागाक हो भाग हो खंय तरी डेवलप जावंक जाय. ज्यो ज्यो पळय डेवलपमेंटाक ज्यो ज्यो गोश्टी जाय तातूंतलो एक बँक आसा, बँक एक आसा, दोन आसा, परंतु ह्या भागाक अशा अनेक बँकाची गरज आशिल्ली. आज बँक ऑफ महाराष्ट्रा आणि आपली ब्रँच हांगा नवीन सुरू केला. त्या बद्दल तांचे रिजनल मॅनेजर, लोकल मॅनेजर हांचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. ह्या बऱ्या मुहूर्ताचेर ट्युरिस्टांक जशी लोकांक हांगसरल्या लोकल हांकां सेवा दिवपाचें आनी काम आजच्यान सुरू जाता आणि निश्चितपणे गोंयांत खंयचीच बँक खंय तरी फाटीं उरली अशें जावं ना आणि ओल्ड गोवा ज्या पद्दतीन डेवलप जाता त्या पद्दतीन हांगा अशे तरेच्यो कितल्योश्यो बँकेचे शाखा हांगा उगडे करपाक कांय हरकत ना. कारण अशे तरेचे लोकांनी गजबजलेले लोकांक खंयसून रावपाक हांगा ह्या ओल्ड गोवा एरियेक येतात आणि त्या खातीर ही सेवा ह्या लोकांक उपलब्ध करून दिल्या बद्दल हांव तांच्या मना पासून आभार व्यक्त करता. आणि अशा ह्या शुभ अवसराचेर आमकांय बाबा राजेश म्हाका हाजें उद्घाटन करपाची संदी दिली त्या बद्दल तांकां देव बरें करूं म्हणटा. बँक आणि विकास हे दोनी बरोबर एक गाडयेची दोन चाकां म्हणटात तशी. जितली जितली बँक एक्टीव जाता त्या हातूंतल्यान डेवलपमेंट गरिबांचो लोकांचो विकासाक हातभार लागता. कारण बँकेन जर फायनान्स दिले ना जाल्यार विकासाक खंय तरी खीळ बसता. आणि बँकांनी ज्यो काही केंद्र सरकाराच्यो स्किमी आसतल्यो, राज्य सरकाराच्यो स्किमी आसतल्यो, शेतकाऱ्या खातीर आसतल्यो किंवा गरीब मनशा खातीर आसतल्यो, त्या स्किमीचे बरें उत्कृश्टपणे तांचें संचालन आणि व्यवस्थीतपणे लोकांक आदार दिवपाचें काम ह्या बँकांनी केल्लें आसा. आणि त्यामुळे आज जो विकास आमी पळयता तो त्यामुळे आसा आणि ताणें हें सतत हें करीत रावचें आनी हांगा सामान्य मनशाक आत्मनिर्भर जावपाक, आपल्या पांयाचेर उबो जावपाक मदत करची अशें तांकां आवाहन करता. आनीक तांकां ह्या नव्या ब्रँचीच्यो शुभेच्छा दिता. ही ब्रँच जशी पणजी ब्रँच आसा तशी ओल्ड गोवा ब्रँच त्याच पद्दतीन खंय तरी फुडें वचची असो तांकां देवाकडे आशिर्वाद मागता. देव खरोखरच आमकां ही गरजेची आसलेली बँक. कारण बँक ऑफ महाराष्ट्रा ही खरी गोरगरिबाची बँक आणि प्रत्येक मनशाक ही मदत करता. लास्ट म्हाका दिसता हांव 30 वर्सां जालो ह्या बँके कडेन जुडोन आसा आणि म्हाका ह्या बँकेन खरोखरच जेन्ना म्हाका इतली मदत केली ह्या बँकेन म्हाका भरपूर वयर काडलेलो आसा. जे म्हाका कितें मागलां ह्या बँकेन म्हाका केन्नाच ना म्हटलें ना. म्हणूनच हांव हें अभिनंदन करता तेंच्या फूल टिमीचें. आनी हांगासर सगळी लोक वस्ती आसा ह्या कारणाक लागून ही बँक एक बरी चलतली. म्हाका दिसता गोंया भितर ही टॉपार पावूंक शकता. इतलें तेंचें हांव अभिनंदन करता. कारण एक बँक ही बरी सोय दिता, बरी सुविधा दिता, गोरगरिबांक मदत करता, भुरग्यांक एज्युकेशनाक म्हण, शेतकऱ्यांक म्हण, प्रत्येक गोश्टीन जर खंय जरी आमी जर पळयलो जाल्यार ही बँक एक टॉप बँक अशें म्हणून आमी तरी मानता. कारण आमकां ही खरोखरच ही ह्या लोकवस्तीन गरज आसली ओल्ड गोवान. बँके आमी खूब इवन म्हाजो सुद्दां फोंडा ब्रांचीन अकावंट आहा. हांवें आतां ह्याय ब्रांचीन ओपन केला. कारण ही बँक जी आसा ही खरोखरच सगळ्यांक फायदेशीर पडटली. कारण अशी बँक ओल्ड गोवान तरी नासलेली म्हणून तांकां हांव अभिनंदन करता आनी तेंची फूल टीमीक आनी येणाऱ्या काळान तेंची बँक बरी चलतली इतलीच हांव अपेक्षा दवरता आनी तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. म्हाका भाऊक हांगा आपयल्ल्या बद्दल तेंचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.